नमस्कार इष्टानो, गोमंतक टीव्हीचेर हा प्रणिता प्रताप रेडकर तुमका येवकार दिता। इष्टानो, गोमंतक टीव्ही तुमच्या खातीर एक खाशेली कार्यावळ घेऊन येता आणि या कार्यावळीचे नाव म्हळ्यार मंथन मतदारसंघाचे। ह्या कार्यावळीन जाता अशे की लोकांचे म्हळ्यार तुमचे प्रश्न, समस्या आणि आमदाराकडल्यान वा सरकाराकडल्यान ज्यो अपेक्षा आसात त्यो तुम्ही मुक्तपणान या कार्यावळीन मांडून शकतात। तर इष्टानो, तुम्ही पळयत रावात गोमंतक टीव्हीची ही खाशेली कार्यावळ मंथन मतदारसंघाचे। मंथन मतदारसंघाच्या ह्या कार्यावळीन आम्ही सध्या भोवतात कळंगूट वाठारात आणि कळंगूट मतदारसंघान आयज आम्ही पावल्यात हडफडच्या वाठारात। इष्टानो, तुम्ही पळोवपाक शकतात हो आसा हडफडचो सगळ्यात फामाद तिटो आणि ह्या तिट्यार जे लोक आसात तांचे प्रश्न, तांच्यो समस्या आयज आम्ही ऐकून घेतली। हडफडच्या गावान आता आम्ही पळोवू शकतात की जायती उदरगत जाल्या, मात लोकांक जायती उदरगत अपेक्षितूय आसा। तर तुमका ह्या संदर्भात कितें उलोवपाक जाय? आता सध्या सांगचे म्हटल्यार आमचे रस्ते आसा जवळ असे कंप्लीट जाल्ले आसा आनी ते इनकम्प्लीट आहा। ते रस्ते तेंच्यांनी मातशे सारके करपाचे आनी ती रस्त्याची बरी एक सवलत आसूंक जाय न्हू गाडी चलोवपाक। त्या बद्दल त्या रस्त्याची मातशे रूंद जावंक जाय, रस्ते हे जावपाक जाय। आता सध्या कितें जाला की गोंयान जे गोंयकार टॅक्सी ड्रायव्हर आसा तांकां जायते अशे प्रॉब्लेम्स फेस करतात, म्हणजे जायत्यो अडचणी येतात तांकां। तशें तुमकां कितें अडचणी येता आनी जर अडचणी येता आसत जाल्यार तुमचो आमदार वा सरकार जो आसा तो तुमकां कितें हेल्प करता? आमकां सांगचे म्हटल्यार आमचे सीएम आमचे सावंतान सांगलेलें की गणेश चतुर्थी पयलीं तुमकां सगळ्यांक 5-5 हजार दितलो म्हणून, पूण आजून ते 5 हजारूय ना आनी ते कांय ना। तेंचे फक्त एक आश्वासनच आसता, आमी एक रिक्षा ड्रायव्हर सकाळचे येता, धंदोय ना आनी कांय ना। तर कितें तरी एक चवकशी करपाक जाय न्हू आमकां, अशें दिसता। कळंगूट कितें आसा, आमी चडशे ट्युरिजमाचेर डिपेंडंट आसात, तेका लागून आमचे चडशे जे वेव्हार आमचो धंदो आसा तो ट्युरिजमाचेर बेस आसा। मागीर ते टॅक्सी म्हणा, मागीर जे आमची दुकानां आसा ती सगळी ट्युरिस्टांक लागून, पर्यटकांक लागून चलतात। तर आता कोरोनाक लागून पर्यटन कमी जाले, पर्यटक कमी जाले तेन्ना आमच्या धंद्यार, आमच्या पोटार खंय तरी म्हणजे आमकां खूब त्रास जालो ह्या काळान। तर तेन्ना तुमकां सरकारान, आमदारान कितें मदत केल्या? आमदाराची सदांच आमचे आमदार आहा, आमचो एमएलए आमचो मायकल, ते सदांच आमकां हे आसा, दारार गेल्या उपरांत तो केन्नाच रिटर्न धाडिना। पूण जी काही तरी इनकम्प्लीटची उदरगत आसा तेणी कंप्लीट करची, आमी तेच्या फाटल्यान आसात। मायकल सरान आमकां खूब सपोर्ट केलेलो आसा आमच्या पॅन्डेमीक त्या टायमार। सरान आमकां खूब हेल्प केलेलो आसा, टॅक्सी ड्रायव्हरांक जावं सगळ्यांक लोकांक। आनी केन्ना तो दारान वतात, केन्नाच कोणा रिटर्न धाडिना। आयज या नाल्यार फाल्यां या, कितें दिवंक जाय ते सगळ्यांक हेल्प करतात। कोरोना काळान जायत्या लोकांक असो खूब त्रास जालो, म्हळ्यार दुकानां बंद पडली, लॉकडाऊन जाला आनी तेन्ना धंद्यान खूब फरक पडलो। आणि आता कोरोना गेल्या उपरांत सुद्धा तो ज्यो अडचणी आसा, जे प्रश्न आसा ते अजून सुटावे जाल्ले ना। त्या संदर्भात तुमकां कितें म्हणपाक जाय? पयलें म्हटल्यार स्टार्टींग आमकां खूब त्रास जाले, शंका ना भितर। तरी आसतना गोवमेंटाच्या सपोर्टान, आमच्या पुलिसांच्या सपोर्टान म्हाजो तरी धंदो चलतालो, कितें पोटा पाणीचे सुट्टाले। पण बाकीच्या चडशे लोकांक खूब त्रास जाले। आता जी उदरगत पळयल्या तीच अपेक्षित असली काय ह्याच्या व्यतिरिक्त तुमकां आनीक कितें उदरगत जाय कशी दिसता? म्हणजे तुमच्या आमदारान आनीक कितें करपाक जाय ही तुमची अपेक्षा आसा? आमदार आमचो मायकल लोबो तेणें तर हांगा उदरगत खूब केल्ली आसा। तरी आसतना हांगासर आमचे भुरगे खुबशे बेकार आसा, खूब शिकलेले भुरगे आसा आमच्या हडफोड्या गांवांत, आनी खुबशे बेकार आसा। तरी आसतना ते आपणाच्या पोटाक लागून कितें ना कितें बारीक मोठो धंदो करतात। ग्रॅज्युएशन जावन सुद्दां बारीक मोठो धंदो तेंचो चालू आसा। तरी म्हाका दिसता आमच्या भुरग्यांक थोडे कामाक धरले जाल्यार ते कितें तरी खंयसर पोट्या पाण्याक पावतले। तेन्ना आमच्या आमदारान आतां फुडें, आतां जर ना इलेक्शन आसा तेन्ना फुडें जो कोण आमदार येता म्हाका जर दिसता जाल्यार तेणेन जाता ते आमच्या भुरग्यांक हेल्प करचो,
असो एक म्हाका तेका संदेश दिवचो कसो दिसता. कळंगूट वाठार जो आसा हांगा ड्रग्स वा प्रॉस्टिट्यूशन असे खुबशे असे मुद्दे येता. म्हणजे लोक पयलीं हांगा पर्यटक जेन्ना येताले तेन्ना जो सैम आसा तेजो आनंद घेवपाक येताले. मात आतां खंय तरी कळंगूट हडफडा ह्या सगळे जागे आसा तेंची नांवां पाड जाल्यात. त्या संदर्भात तुमकां कित्याक म्हणूंक जाय, कित्याक हाचो परिणाम आमची फुडली पिळगी आमचे जे भुरगीं आसात तेंचेर पडटा. बरोबर, हेचेर कितें तरी कडक एक्शन जावंक जाय. कित्याक आज हांव पळयता पेपरार आमचे हडफडचें नांव चडशें गाजता. वेल्ले दिसा आमच्या हडफडान सुद्दां फाटली खुबशे ड्रग्स धरले. तेन्ना हेचेर कितें तरी कडक कारवाई जावंक जाय अशें दिसता म्हाका. तेन्ना आमचो स्थानीक पंचायत जावं MLA जावं तेणें मातशें तरी बारीकशें तरी लक्ष दवरूंक जाय. आनी आमचें नांव कित्याक आमचे हडफडे सुद्दां नांव आतां वर्ल्डाक फेमस जाल्लें आसा. तेन्ना म्हाका तरी दिसता गोवोरमेंटाचें हेचेर लक्ष घालचें, मातसो स्ट्रीक रावचो, इतकें म्हाजें मागणें. कळंगूट मतदारसंघात जर तुम्ही पळयलें जाल्यार कितली उदरगत जाल्या काय जावंक ना, आनी जर जावंक ना जाल्यार कित्याक आनी कितें जावपाक जाय अशें तुमकां दिसता? हिंगासर उदरगत अजून कांयच जावंक ना. आता इतली वर्सां जाली काँग्रेस BJP सरकार निवडून आयले. लोकांक होप आसलो की हिंगासर कितें उदरगत जातली म्हणून. सगळीं आसा ती हिंगासर धाकली प्रायवेट हॉस्पिटलां आसा. सरकारी हॉस्पिटल म्हणटा ते अजूनय ना. फकत इनॉग्रेशन करता आनी ताचे उदरगत कांयच जायना मागीर. सो in one direction it is the need of the hour, because in the time of pandemic people were being rushed to Mapsa and Panjim, which is very far, and it is difficult for the people to take care of their own beloved ones, you know, who are in this one under the care in the hospital. So Kalangut being the #1 tourist destination in the whole of Goa, we don't have these facilities. We have just seen now, after so many years, I am seeing that some pipes have been brought, and I don't think so that whatever pipes that they are going to lay down now for the water is going to come for the local people. आमकां बारीक मनशांक ते उदीक येवचें ना. ते फकत ते व्हडली हॉटेलां येतात तांकां लागून ती व्हडली आतां पायपां घालतात. इतली वर्सां जाली लोकांक अजुनूय उदीक सारकें ना. हिंगासर दिसाच्या दिसा लायट वयता, तर धंदो कसो चलतलो आमचो? तर गोंयकारांनो, इतली उदरगत आसून लेगीत शारांत जे थळावे लोक आसात ते आपल्या साध्या साधन सुविधां खातीर हांगा तरसतात. म्हणजे उदक, लायट ह्या सारक्यो समस्या तांकां आसा सध्या. तर ह्याच संदर्भात आनी एक म्हळ्यार जशें तुमी म्हणलें की कळंगूट हो एक ट्युरिस्ट सेंटर, आनी हांगर ट्युरिस्ट सेंटर म्हणटा म्हणल्यार आतां सध्या तरी लोक प्रॉस्टिट्यूशन, ड्रग्स म्हणूनच आमची हांगा वळख जाता कशी दिसता. ते कित्याक जाता आनी हे जर वचपाक जाय जाल्यार आमदारांनी म्हणजे जे आतां ह्या विधानसभा वेंचणुकेक रावतले उबे तांच्यांनी कितें करपाक जाय आनी तुमची तेंचे कडेन कितें अपेक्षा आसतली? If the country has a good leader, then the country will prosper. But we don't have a good leaders. We have politicians. Politicians are not leaders. The leaders are someone like who are having a very good sort of eminent personalities, who are well qualified to lead our people, you know. And in the pandemic time, everyone has suffered. Everyone. डेव्हलपमेंट सगळें चालूच आहा. आनी म्हाका दिसता जी कामां कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावपाक जाय तशी जाल्या. 30% उरल्या ती फुडल्या फावटी जातली. देर इज नो इश्यू. लोकांनी पळयल्लें आहा गेली 3 वर्सां इश्यूज आनी प्रॉब्लम्स कितले जाले आनी कसली लेजिस्लेशनां हाडूंक सोदता. वी आर ट्रायिंग टू पुश थिंग्स ऑन पीपल आनी स्पेशली डेव्हलपमेंट वीच इज नॉट रिक्वायर्ड. कोट्यांनी पयशे अशेंच मोडूंक सोदता. डबल ट्रॅकिंगाची गोंयांत गरज ना. कोळसो आमकां नाका म्हणून एक आंदोलन चालवता. खुबशे वस्तू आहा जे वस्तू गोंयकारांक नाका त्यो वस्तू कित्याक फुडें वयच्यो. ते खातीर गोंयकार आयज मोठ्या प्रमाणात भायर सरता आनी सांगतात की आमकां भाजप सरकारांक नाका, आमकां चेंज जाय, आमकां बदल जाय. बदल म्हणटा पळय तेणी बदल म्हणटा ते काँग्रेस पक्षान दिल्ले. काँग्रेस पक्षान केन्नाच भेदभाव करूंक ना.
दे हॅव टेकन एवरीबडी अलॉंग. सो म्हाका दिसता ह्या फावटी गोंयकारांनी एक ठामपणी डिसिजन घेतलेलें आहा की आमी मत आमचें जें आहा एक काँग्रेस पक्षाक घालून तांकां असेंब्लीन रुलींग सायडीन बसोवपाचें. ड्रग्स आमचे हितून कॉन्स्टिट्युएन्सीन मोठ्या प्रमाणात ना ते आसले पळय ते आमी तेंची बॅन म्हणून बंद केले. जे आतां दुसरे कोस्टल बेल्टाक गोंयांत चालू आहा ते बंद करपाक जाय. तेजे खातीर जे कितें योग्य काम करपाक जाय फुडलो सरकार येवन आमी करतले. प्रमोद सावंत सरकारान व्हडलेशें काम करता. कळंगूट मतदारसंघ जर आमी घेतले जाल्यार तुमकां उदरगत कितली दिसता? म्हणजे उदरगत जाल्या फाटल्या वेंचणुके सावन काय ना? उदरगत ही भरपूर जाल्ली आसा. कित्याक तुमी तर आतां आमी जे उतर उबे आसा तो ब्रीज तुमकां दिसता पुर्तुगेज काळाचो तो पयलींचो, पूण हांगा तो सारको धाकटुलो जाल्लो. तो आमच्या MLAन केल्लो आसा. कळंगुटी आनी आमच्या हडफाड्याक जोडपी जो ब्रीज आसा तोय नवो केल्लो आसा आनी पोरनो ब्रीज आसा तो थंयच आसा. थंय आमकां सिजनाक इतलो त्रास जातालो की आमी 2-2 वरां थंयच उरताले. जशें की हांगूरसून आमकां तर भाडें घेवन तर कलांगूट वयतलो कांदोळे वयतलो जाल्यार आमकां 2-3 वरां वन वे मेळटाली. भारतीय जनता पार्टीन जावं कोणूय आमकां सांगचें आमी BJP कित्याक मत मारचें पळय तें एक कारण सांगचें. ना सांगपाक आमचे कडेन जायतीं कारणां आसा. कित्याक पयलीं एक कारण म्हणजे तेंच्यांनी आमकां स्पीड गव्हर्नर बसयलो. तेचें कितें जालें तें तेंच्यांनी आमकां सांगचें. दुसरें म्हणजे तेंच्यांनी आमकां गोवा मायल्स हाडली. कित्याक लागून हाडली, कोणीन हाडली तें तेंच्यांनी स्वतानी आपणीन कबूल केल्लें आसा, ठामपणी सांगलेलें आसा. तिसरी गोश्ट आसा डिजिटल मिटर. आमच्या कडेन ऑलरेडी ACT जावन मिटर आसा. गेल्या वर्सात आमी मिटर घातलेलो तो काडून एक्चुअली गव्हर्मेंटाचे आमचे कडेन मिटर आनी हेची आमचे कडेन ह्या सर्टिफिकेट आसा तिका व्हॅल्यू ना. कितें फायदो आसा गव्हर्मेंटाच्या सर्टिफिकेटीचो? तिका व्हॅल्यू नासतना आमकां ते पासींग करिना जाल्यार कितें करिना? कित्याक व्हॅलिडिटी आसा न्हू. जी व्हॅलिडिटी आसा तेन्ना तेंच्यांनी करपाक जाय आसलें एक्चुअली, पूण तेंच्यांनी तें केलें ना. आमचेर बाय फोर्स तेंच्यांनी आमकां मिटर घालूंक लायलो. भायल्यो गाडयो हाडटात, महाराष्ट्राच्यो हाडटा, कर्नाटकाच्यो हाडटा. एफीक कर्नाटकाच्यो, महाराष्ट्राच्यो. आतां तेंच्यांनी इलेक्शनाक सगळ्यो महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाच्यो हाडलेल्यो आसा. कित्याक गोंयकारा कडेन ना? मिटर कित्याक बसयल्या? गोंयांत गाडयो चलोवपाक लागून मिटर बसयल्या न्हू. जाल्यार तेंच्यांनी भायल्या गाडयांक मिटर नासतना गाडयो कश्यो चलता हेचेरूय तेंच्यांनी आमकां सांगचें. थंयसर गव्हर्मेंट आमचो सारको फेल जाल्लो आहा. एक तर म्हणजे CMान आमकां खूब फाटी एश्युरन्स दिल्ली आसा पूण तेणी आपलें पाळूंक ना. एक आपल्या दोगा तिगा मंत्र्यांक सांबाळूंक तेणी सगळो आमचो जो टॅक्सीवाल्यांचो जो बिझनस आसा जावं लोकल जे कोण कितें बारीक बारीक जे बिझनस आसा तो सारको स्पॉयल केल्लो आसा. म्हणूनच आमी BJPच्या मातशे हे फाटी पयस आसा. आता फाटल्या वेंचणुके वेळार तुमच्यो काय अपेक्षा आसतल्यो आमदारा कडल्यान, त्यो पुराय जाल्यात वय काय ना? मोस्टली जाल्ल्यो आसा, ना अशें न्हू. आतां कितें आसा हांवें पयलीं पळय सांगलां सगळेच चूक आमदाराची आसना. पंच मेंबर पळय आसता न्हू तेणी आपल्या वाड्यांनी कितें जावंक ना कितें जावंक जाय हे आमदाराच्या लक्षांत हाडून दिवंक जाय. आमदार सगळीच कडेन पावता वचना. तुमकांय खबर आसतली कित्याक तुमी सगळीच कडेन पावतात. तुमकांय जायती आमच्या बराच तुमकां चड ज्ञान आसतलें रिपोर्टरांक. कितें आसा तुमी सगळ्यात कोपऱ्यान म्हणटा पळय तशें तुमी भोंवल्ली आसात, वयतात तुमी. तेन्ना म्हाका आमकां जाल्यार दिसता की मेन रोल आसा म्हणटा तो जे मेंबर्स पंचायत मेंबर आसूं किंवा तेचे कार्यकर्ते आसूं MLAचे कार्यकर्ते आसूं तेंच्यांनी हो रोल आपलो करपाक जाय. जाल्यारूच म्हाका दिसता जे कितें गांवांनी जावं जाल्यार कितें प्रॉमिसीस केला न्हू ते तो करूंक शकतलो. इश्टानो, कळंगूट हे मतदारसंघ पळयलें जाल्यार जितले ते सैमान नटला तितलेच ताचेर शारीकरणाचो प्रभाव जाल्लो पळोवपाक मेळटा. मतदारसंघातल्या लोकांचे प्रश्न आनी तांच्यो समस्या अश्योच आमी तुमच्या मुखार हाडटली. मात सध्या घेवया एक ल्हानसो विसव. तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV. मंथन
मतदारसंघाचे ह्या कार्यावळीन हा प्रणिता प्रताप रेडकर तुमका परत एकदा येवकार दिता. इष्टानो, सध्या आम्ही आसात कळंगूट ह्या मतदारसंघात. तर लोकांचे प्रश्न आणि तांच्यो समस्या आयकून घेऊयात. ते गोंयकार पळय आहा न्हू ते भायरूच येतले सगळे आनी गोंयान कांय मेळपाक ना तुका पासून फॅसिलिटी कांय मेळपाक ना. तूं तर लंडनाक इंग्लंडाक पास जोडची जाल्यार फायदो म्हणटले फाल्यां तरी सुखी जियेत येयले जाणटे हातून हांगा आमचो गव्हर्मेंट कितें दितलो कितें सारकें न्हू. गो आमचे शिकलेले पळय आहा न्हू भुरगे तांकां काम दिवपाक गव्हर्मेंटाची नाहा म्हूण सॅलरी दिवपाक जावची ना गव्हर्मेंटाची ना. कित्याक गव्हर्मेंट आमचो तसोच आहा न्हू. आमचो गोंयकार तर 50,000 जाता इंग्लंडाक लंडनाक जाल्यार हांगा सॅलरी मेळटा 10,000. 10,000 भुरगे कितले कोणाक पोसतले. आतां तूं 15 शिकलेले पेमेंट आसता 12,000 10,000 ते भुरग्यांक केहें पोसतले माय बाय. ते चेडवा 10,000 पावतले मार्केटाक पोती घेवन येयले 500 रुपयान बाजाराक पावना दिसा ते जाता 15,000. आमच्या गव्हर्मेंटाक केन्ना जावची ना फॅसिलिटी. तशेंच हांगा आतां पळोवंक गेल्यार कलंगूट बीन फेमस फॉर ड्रग्स आनी प्रॉस्टिट्यूशन म्हणजे खूब म्हणटात. आज आमचो गव्हर्मेंट कितें दिता जाणटो तो 2,000 म्हयन्याक. तेंचो गव्हर्मेंट कितें जाणटो जावं पासून पोसता सॅलरी तेची काड जाता. आमची सॅलरी इल्ले 10,000 आहले तर काड जाले तर तुका उरतलें कितें. ताका लागून सांगून गव्हर्मेंट आमचो गोंयांत केन्नाच सुदारपाक जावपाचें ना. हांव आसूं ना आसूं तूं आसो फुडें आसो जावचें ना केन्ना. प्रॉब्लम कांय ना. आतां प्रॉब्लम कितें प्रॉब्लम म्हणटा कितें आतां LED लायट आमच्या गव्हर्मेंटाक कितें जालें जाल्यार गव्हर्मेंटाचो आमचो कायदो सारको ना. गव्हर्मेंट कितें सेम तुका सांगलें न्हू भायले कंट्रीक आतां आमच्या गोंयकार आतां गव्हर्मेंट ना. कोणेय न्हू आमचे युरोपियन सीन येवन कोणायच्यान नुस्तें मारत गव्हर्मेंट आमचो हिसाबचो ना. शेतकारांक बीन स्पेशल सबसिडीज बीन आसा पळय तशें तुमकां काय स्किम्स आमची सबसिडी आतां 3 वर्सां जाले BJP येयलेल्या गव्हर्मेंट सबसिडीच मेळोंक ना. आनी तुले 50 येताले ते 30 सारके येयना मागीर. आनी फाटल्या दिसांनी मोड जाता सांगलेलें तेणी फॅसिलिटी दिता म्हणून खूंय आहा फॅसिलिटी. इलेक्शन जायते येयले तरी फॅसिलिटी ना. मागीर गव्हर्मेंट खंयचो आहा आमचो गव्हर्मेंट फकत बॉल्सां भरूंक आहा. तर ही असली नीज गोंयकाराची शीण. ही शीण आमचो आमदार आमचो सरकार पुरोवपाक पावतलो काय हो प्रश्न आमच्या मुखार सध्या उबो रावला. सध्या आमी आसात आम आदमी पक्षाच्या उमेदवार आमदार बाब सुदेश मयेकार हांचे कडेन. तर बाब सुदेश, तुमचे कळंगूटच्या लोकां खातीर कितें विजन आसा, कितें प्लॅन्स आसा? आमी जर तर लोक म्हणटा आमी डेव्हलप जाला पूण अजुनूय बेजिक्स जाग्यार पडलेले ना. अजुनूय आमी 21st सेंचुरीन आसा पूण 21st सेंचुरीन उदीक, लायट, रस्तो, शिक्षण, हेल्थ हे मेजर प्रश्न जावन आसा. ते जाग्यार पडटलेंच. लोकल ज्यो फॅमिली आसा त्यो इकॉनॉमिकली कश्यो वयर सरच्यो तेजेर आमचेर भर आसतली. यूथ जावं आमची महिला जावं आमचे फिशरमॅन जावं शेतकार टॅक्सीकार भाव हे सगळे तिडकल्ले आसा. कित्याक गव्हर्मेंट ऑपॉर्च्युनिटी करून दिना. आमी तेजेर भर दितले. जावं महिला तांकां आमी जॉब ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट करतले. जावं थंय ती पार्ट टायम काम करूं शकता आनी आपले घराक इल्लो हेल्प करूं शकता. प्लस यूथ शिकोन करून सगळे बेकार आसा तांकां ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट करूंक जाय. एक बारीकसो IT फर्म जर हाडलो जाल्यार न्हू म्हटल्यार आमी ट्रेनींग दिवन तांकां भरपूरशे यूथ ते सेक्टरान कामाक लागूं शकता. म्हाजें पर्सनल धोरण आसा की कॉन्स्टिट्युएन्सीसून 5 IPS IAS ऑफिसर जावचे. त्या भुरग्यांनी मिनिमम 5 त्या भुरग्यांनी फुडें सरचे. कितें आहा तें सगळें आमी करतले तांकां लागून. लॉ एंड ऑर्डर तो रसातळाक पावल्लो आसा ड्यू टू ब्लेसिंग ऑफ द प्रेझंट MLA बाब मायकल लोबो. हेणी जे लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन आहा ते स्वताच्या फायद्या खातीर ते अशेंच तेजेर उदीक सोडलेले आसा. ते लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन विदीन 1 month वी विल सी दॅट ऑल कितें घाण आहा पळय तितली क्लियर करून वी विल रिलॉन्च कळंगूट. कळंगुटे भागान कांदोली भागान मेजून करून 4 ते 5 लोक डिसायड करूं शकना आमची कळंगूट गांव कसो आसचो. हें वायट काम हेच 4-5 लोक आहा पळय विथ द ब्लेसिंग ऑफ द प्रेझंट
एक्स MLA आनी मिनिस्टर तेज्या ब्लेसिंगांनी चलताले. एकूच म्हयन्यान आमी ती घाण साफ करतले. इश्टानो जेन्ना आमी गोंयकार म्हणटात तेन्ना आमच्या लक्षांत येता ते शीत कडी आनी नुस्तें आनी देखूनच कळंगूट मतदारसंघ भोंवतना सध्या आमी पावल्यात कळंगूटच्या नुस्त्याच्या बाजारान. तर तांचे प्रश्न तांच्यो समस्या सध्या आमी आयकून घेवयात. आणि तुमचे म्हणजे आता जे तुमचे मार्केट आहा तुमची कितें उदरगत जाल्या आनी कितें जावपाक जाय कशें तुमकां दिसता? ना ना आमकां सगळें सारकें आहा, सगळें बरें केलां हांगा. कोणाचें प्रॉब्लम ना, सगळीं सारकीं जाग्यार आहा आपल्या. पळय पयलें तर बॉक्सान आहलें कितें आहलें, आतां कांय ना तें सगळें सारकें केलां आनी सगळें सारकें आहा. कोरोनाच्या काळान कितें जाल्लें की सगळीं जाणां घरा आसलीं, सगळ्यांचो धंदो बंद आहलो तेन्ना मातशें आहलेलें, पूण आतां सगळें ओके आहा, सगळें बरें आहा, सगळें बरें आहा आतां. म्हणजे पयलीं सारको तुमकां सगळो धंदो बीन जाता? हय जाता. पयलीं दोन तितलो जायना, मातशें कस्टमरां कमी आहा, पूण दोनो चलता हांगा, पूण ओके बरो आहा. टॉयलेट म्हणल्यार एक आहा म्हणल्यार हेचो तितको बरो ना आनी सगळें आहा बरें, क्लीन आहा बरें, हांव क्लीन करता, मागीर क्लीन करता सगळें 8 दिसांनी येता करपाक जाय. ही बुगडी पुणाची. जेन्ना तुमी नुस्त्या मार्केटान हांगा बसता, एक बायल म्हणून एक वस्तुरू मेळून तुमकां हांगा कितें त्रास जाता, अडचण जाता? आमी आहा बाय फॅन सगळें आहा आमकां हिंगा, सगळें आहा आमकां. चल आहा सगळें थंय हिंगासर फुडें वयचें पडटा आमकां टॉयलेटान मुतोंग बा जाता. पळय हिंगा जाता जाल्यार बांदपाक बा पळय. कळंगूट मतदारसंघ भोंवताना आता सध्या आमी पावल्या कळंगूटच्या टॅक्सी स्टँडार. तर ऐकूया ह्या टॅक्सी ड्रायव्हरांची म्हणजे गोंयकारांची जी शीण आसा, तांचे जे प्रश्न आसा ते आयकून घेवया. तर गोंयकार म्हणून तुमच्या वेवसायान तुमकां कसल्यो अडचणी येता, कितें प्रॉब्लेम जाता? गोंयकार म्हणून आमकां खूब घर आहा, म्हटल्यार आमकां खंयच्या गव्हर्मेंटान जोडून खावपाक दिवंक ना. आतां मोहीन गोदीनून हाडून आमच्या हेचेर मिटर घातलो, पयलो हाडलो स्पीड गव्हर्नर घातलो, तेय पयशे बुडले आनी वय आतां मिटर घातलो, तोय मिटरान आतां तो गव्हर्मेंट मोहीन गोदीनान सांगचें मिटरान गेस्टांक वच म्हणून, मिटर वायज तेणीन सांगचें. म्हणजे कितें अडचण जाता मिटर बसयल्या कारणा खातीर? म्हणजे ट्युरिस्ट कितें येयनात काय कशें कितें जाता? ट्युरिस्ट मिटर यूजूच करिना न्हू, रस्ते बिस्ते कांय सारके ना. हांगा 6 म्हयन्यांनी गाडयो कामाक दवरच्यो पडटा, 6 म्हयन्यांनी जोड आनी ते तितून घाल, जोड आनी बरें फॅमिलीक कांय ना. तांकां उपाशी मरो जाल्यार कितें ना, ते गव्हर्मेंटाक पडलेलें ना. आतां न्यू MLA आतां कोण येता तो पळोवया. तर हे असले कळंगूटचे मतदारसंघ. हांगर आमी लोकांचे प्रश्न, तांच्यो समस्या आयकून घेतल्यो. तर मंथन मतदारसंघाचे ही कार्यावळ अशीच मुखार वयतली. एका नव्या मतदारसंघात नवे प्रश्न आणि नवे समस्या आमी तुमच्या मुखार दवरतली. इतले म्हणून हा प्रणिता प्रताप रेडकर तुमचो सगळ्यांचो निरोप घेता. पळयत रावात गोमंतक TV.